न्हंयेत मातयेचो भराव घालून बेकायदेशीरपणान जागो तयार केल्ल्या अभिषेक इंजिनियर्सांक राष्ट्रीय हरीत लवादान धक्को दिला. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या ह्या निवाड्याक लागून चिखलेच्या लोकांच्या लढ्याक यश आयलां. बेकायदेशीरपणान घातिल्लो मातयेचो भराव 2 म्हयन्यां भितर काडून उडोवपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान अभिषेक इंजिनियर्स आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक दिला. जो मेरेन हो मातयेचो भराव काडून जायना तो मेरेन लायट जोडणी कातरून उडोवपाचो आदेश एनजीटीन वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांक दिल्या. एनजीटीची ऑर्डर पळयल्या ती सामकी मोलादीक ऑर्डर आहा. आनीक ते ऑर्डरीन अशें म्हणलेलें आहा की अभिषेक इंजिनियरान आयज मेरेन जे पळय कितें इलिगॅलिटीज केल्या, रिक्लेमेशन केलां, न्हंयत वचोन पळय जमीन काडून घेतल्या ती आहली तशी करपा जाय. तेणें पळय थिंग बाउंड्री वॉल बांदल्या इल्लिगल, तेणें पळय ते स्लीप वे बांदल्या इल्लिगल, त्यो सगल्यो तोडून मोडून पयलींच पळय आहलेले तशें करचें अशी ऑर्डर दिल्ली आहा. आनी हें कोण करपाचें? कोर्टाक तेजेर विस्वास ना, कित्याक तो करपाना म्हूण कोर्टाक खबर आहा. कोर्टान सांगलां हें कॅप्टन ऑफ कोर्टान ह्या कामाचें एस्टिमेट काडचें, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो आधार घेवचो आनी एस्टिमेट काडचे, ताका धाडचे, ते कडच्यान पयशे घेवचे. पयशे घेवन कॅप्टन ऑफ कोर्टान ते रिक्लेमेशनाची ओरिजिनल स्टेटीन जमीन करची अशी ऑर्डर आहा. आनी हेजे टोटल मॉनिटरींग गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन करचें. ते मेरेन हें जाव पासून कोर्टान हेंय बी सांगलेलें आहा की चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गोंयचो पळय आहा ताणें ह्या कंपनीची लायट उडोवपा जाय आतां. आनीक पंचायतीक सांगलेलें आहा तेजें ट्रेडींग लायसन्स पळय आहा तें विथड्रॉ करपा जाय, सस्पेंड करपा जाय. हें काम रेक्टिफिकेशन काम जावसर आतां त्या कोर्टांत आमच्या एडवोकेटा बरोबर सरकाराचोय एडवोकेट कावन्सल आहलो. सो आमी पळयतले की सरकाराच्या कावन्सिलान ह्या सगळ्यो ऑथॉरिटींक ह्या ऑर्डरीची कॉपी धाडल्या वा ना ती, आनी ते तर बेगीनचे बेगीन जर तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार आमी एक कोर्टाची ऑर्डर तेंचेर सर्व करून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टूय मूव करूं शकता आमी ह्या दोनूय ऑथॉरिटीचेर. We welcome the decision given by NGT, and it is a great success for us, for the Chikhali Villagers Action Committee, and also for the Bio Crusaders. We have been fighting this battle over last 10-12 years. We have been going to Pune with all the team, with our advocates. It has been like lots of expense also for us, but then yes, finally it has paid off. And we would also like to set an example to the other people who are fighting against all these shipyards and to save Mother Earth.